नमस्कार येवकार गोवा टुडेत अविनाश जोशी सविस्तर खबरांआदी हेडलायन्स। निवेदना चर्चेचे दीस गेले आता शिमेर आजनेरी केल्यार सर्जिकल स्ट्रायक अमित शहाची पाकिस्तानाक शिटकावणी धारबांदोड्या नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीची बुनियाद। गोय जिखता तो दिल्ली जिखता भायले पक्ष हाडून बीजेपी काँग्रेसीची मतां फोडूंक शकना काँग्रेसीचो शंखनाद पणजे पाट्यार म्हालगड्यांचे हजेरेत केंद्रीय वेंचणूक कचेरी उक्ती। हार्वेस्टिंग मशिना वयल्यान शिवोले मायकल मांद्रेकाराचे पेटले। मायकल म्हणटा आदलो आमदार वापरता धमकेची भाषा मांद्रेकारान वयर काडले मायकलाचे लमाणी। परवानगी ना म्हूण कोलवा पुलिसांनी आपाची रोजगार यात्रा सेरावले आडायली। आप म्हणटा पुलिसांक आदींच सांगला बाणावले वेगळो कायदो मोठे यात्रेची शिटकावणी। आणि पेट्रोल वाडत रावतले सरकाराक कंपन्यांक लुकसाण जावंक जायना म्हूण व्यवस्था पेट्रोल पंप वाले म्हणटा पेट्रोल जीएसटीत ना पाव येता 150-200चेर। फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटीचो गोंयाक गुन्यांवांचो निकाल लावंक मोठो लाव जातलो म्हूण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उलयलो। धारबांदोड्या युनिव्हर्सिटीची बुनियाद काँग्रेस आसतना आतंकवादी हल्लो जाल्ल्यार निवेदनां दिताले। आता सर्जिकल स्ट्रायकान जाप शिमेर आजनेरी केल्यार सोडचे ना म्हूण पाकिस्तानाक शिटकावणी। सेनेचे हुमकळिल्ले वन रँक वन पेन्शन खंय रक्षा मंत्री पर्रीकारान तडीक लायले। पर्रिकर जी को रक्षा मंत्री के नाते पूरा देश दो चीजों के लिए हमेशा याद करेगा, क्योंकि एक ऐसा बड़ा मसला था जो सालों से किसी की हिम्मत नहीं थी करने की। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के निर्देशों पर पर्रिकर जी ने हमारी तीनों सेनाओं को वन रैंक वन पेंशन का तोहफा देने का काम। दूसरा बड़ा फैसला मोदी जी के नेतृत्व में ही पर्रिकर जी के समय में ही लिया गया। कई एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते थे, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावे कुछ नहीं। मगर जब पूंछ में हमला हुआ, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनने के बाद उसका पहला कॉलेज गोवा में शुरू होने जा रहा है। यूपी ने भूमि पूजन करा है, मगर गोवा भूमि पूजन और ट्रांजिट कैंप्स देकर आज से ही कॉलेज की भी शुरुआत कर रहा है। एनएफएसयू के 5 कोर्स आज यहां शुरू होने जा रहे हैं कि 10 साल तक सातत्यपूर्ण विकास के रास्ते पर और स्थिरता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चली। मैं यहां आता था, कल एक पत्रकार का फोन, मैंने कहा हमारे प्रमोद जी ने 100% टीकाकरण कर दिया है कि हाँ अब तो चुनाव आ रहा है। मैं कहूँ यार आप लोग जो कल्पना करना है करो, मैं आपको अभी से कहता हूँ लिख लो, गोवा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। फक्त फाउंडेशन स्टोन नाही तर नॅशनल सायन्स फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटी याच वर्षाच्यान सुरुवात जाता। बीएससी इंटिग्रेटेड 5 वर्षाचो कोर्स इन फॉरेन्सिक सायन्स, एमएससी इन फॉरेन्सिक सायन्स, त्याच बरोबर विविध तरेचे 4 कोर्सेस पहिलेच फावटी आम्ही आमच्या गोंयांतल्या भुरग्यांक ही अपॉर्च्युनिटी आसा, ही संद आसा। देशांतली 3री युनिव्हर्सिटी गोंयांत सुरू जाता, हे अभिमानान
गोय कोणाची कॉलनी न्ही, हांगा फकत गोंयकार राज्य करतले. भायले पक्ष गोंयांत हाडून बीजेपी काँग्रेसीची मतां फोडूंक शकना. काँग्रेसीचो शंखनाद. वेंचणूक स्ट्रॅटजिस्ट पी चिदंबरम म्हणटा गोंय जिखता तो दिल्ली जिखता हो इतिहास. हे खेप काँग्रेसूच गोंयचे आदले दीस परत येतले. पणजे पाट्यार काँग्रेसीचे केंद्रीय प्रचार कचेरेचे सिनियर राणे चिदंबरम दिगंबर कामतीचे हजिरेत उक्तावण. Goa is not a colony to be colonized by some political party. From history, whoever wins Goa wins Delhi. This time, we will win Goa in 2022 and we will win Delhi in 2024. Remember those golden years when Goa moved forward, Goa progressed, Goa developed. We will bring back that golden age to Goa. आम्ही आज नवमी दिसा शस्त्रांची पूजा करतो. हे नवे शस्त्र म्हणजे हे आमचे नवे ऑफिस. गोंयचे राज हे गोंयकाराच्या हातात उरपाक जाय. दिल्लीवाले बंगालवाले हे गोंयांत आयले म्हणून कांय जावपाचें ना. ते कितेंय घेवन आयले, ते कड्डान घेवन आयले, ते रेशन वाटपाक घेवन आयले, ते आनी कितें घेवन वाटपाक आयले. गोंयकार आपले सत्व आपले स्वाभिमान विकते दिवपाचे ना. सगळी जायती उदरगत जी केल्ली आसा ती काँग्रेसान केल्ली आसा. पूण लोक आमचे विसरूंक ना. तुमचे सारखे कार्यकर्ते विसरूंक ना. देखूनच तुमी काँग्रेसाक कितले फावटी काम करून निवडून घाललो आसा. गोंयांत वेगळे वेगळे पक्ष हाडून मुख्यमंत्री मातसो थोडो आनी बीजेपीचे लिडर थोडे हॅप्पी जाल्ले आसात. तांकां जर दिसलें की वेगळे वेगळे पार्टी ते गोंयांत हाडून काँग्रेसची मतां फोडपाचे प्रयत्न करीत आनी परत बीजेपी सत्तेर येत. गोंयच्या लोकांनी एक निर्णय घेतलेलो आसा की बीजेपी कशें करून सत्तेच्या भायर घालचे. मजगती काँग्रेसीचे बूथ पावंड्यार इलेक्शनाचे काम सुरू. पी चिदंबरम आणि हेर वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी मांद्र्या, मया आणि कोलवाळे सभा घेतल्यो. काँग्रेसचे सरकार आसले आमी बारीक मनशां खातीर काम केलां. टॅक्सीवाले, मोटरसायकलवाले, पायलट गेले, रिक्षावाले सगळे जे आतां पयशे येताले बारीक मनशांचे आतां पयशे आसा. आज सगळे बारीक मनीस बारीक लोक सगळे फारीशेर जाल्ले आसा. सगळ्यांक वीक आयला सरकाराचो. The central government collects 3.5 lakh crore rupees, 3.5 lakh crore rupees from petrol diesel taxes. They are running on your sweat and blood and your misery. लोकांक कितें जाय? लोकां आज पेट्रोल उणी जाय. लोकां आज दिसावळी देश जात तो उणी जावपाक जायो. आणि आमगे काँग्रेस गव्हर्नमेंटान सदां हें काम केलो आहा. खंबीर डिसिजन घेतले. आमचे चिदंबरम साहेबान आमकां डिसिजनाक सपोर्ट केलो आनी सांगलें इनफ इज इनफ. द डिफेक्टर्स विल नॉट बी रिनॉमिनेटेड अगेन फॉर एनी ऑफ द पार्टीज कॅन्डिडेट्स. I hope you understand. No candidate will be imposed from above. We will ask you, I will come and ask you, give me names of candidates who can win. The criteria are loyalty. Number one, loyalty. Number two, integrity. Number three, acceptability to the workers. According to me, the number one issue is unemployment. Every family has one child, boy or girl, son or daughter, who has graduated and is unemployed. The BJP government cannot create jobs. They don't know how to create jobs. They know only how to destroy jobs. हार्वेस्टिंग मशिना वयल्यान शिवोले बीजेपीचे आजी माजी मंत्री मायकल आणि मांजरेकाराचे वाजले. मायकलान ओशेलात शेतकारांक हार्वेस्टिंग मशीन व्हेल्ले. राती कडेन धमकावन मांद्रेकाराच्या मनशांनी ट्रकाची चावी उखल्ली. सकाळी मांद्रेकारान हार्वेस्टिंग सिजनाचो मुहूर्तय करून मेकळो. मायकल म्हणटा मांद्रेकाराची धमकेची भाषा. मांद्रेकारान लमाणी वयर काढले. शिवोले बीजेपी आड बीजेपी मतदारसंघात घरकान्नीक घेवन मायकल घुशिल्ल्यान थंयचो बीजेपीचो आदलो आमदार कॅन्डिडेट दयानंद मांद्रेकाराचे कॅम्पा बरोबर आत्र्या पयऱ्यान वाचपाक सुरू. दोगूय एकामेकांचे थेट नांव मात घेवंक तयार ना. हार्वेस्टिंग मशिना वयल्यान परत वाजले. मायकलान ओशेल शिवोले शेतकारांक म्हूण हार्वेस्टिंग मशीन व्हेल्ले. राती कडेन मांद्रेकाराच्या लोकांनी मशीन दवरिल्ल्या ट्रकाची चावीच काडून व्हेली. सकाळी मशीन व्हरून मांद्रेकार कापणेचो मुहूर्तय करून मेकळो. मायकलाचे कळ्ळे.
इलेक्शन लागीं पावता तो हे डेस्परेट अटेम्प्ट्स लोकांक भंय घालपाचो प्रयत्न की आमचे कडेन पावर आहा, आमी दादागिरी करून मत हाडटले. दादागिरी करून मत मेळपाचें ना हें हांव स्पश्टपणी सांगता. हिंगासरलो स्थानीक लोक जो आहा हो दादागिरी करून मत दिवचो ना. जे कोण दादागिरी दाखयता, जे कोण म्हणटा आमचे कडेन पावर आहा, जे कोण म्हणटा आमी मारतले, आमी आनी कितें करतले, आमचे कडेन 50 लोक आहा, आमचे कडेन 100 दादा आहा, दादा मत दिवंक शकना. तेणी काल दादागिरी दाखयली शिवले. मशिनाची चाई काडून येली. काल राती जेन्ना मशीन पावले, गुड्यान मशीन पावले, ऑशेलान मशीन पावले, ऑशेलान ड्रायव्हराचो मोबायल आनी चाई हेची गाडयेची चाई म्हणजे ट्रक येयल्लो तो ट्रकाची चाई काडून येयली. पुलीस कंप्लेन आमी करूंक ना. कित्याक ते म्हणटा पावर आमच्या हातीन आहा, पुलीस आमचे, आमचो सरकार आसतना आमी मानतले आसले ते आमदार आहा जाल्यार. ते आमदारूय ना, ते लोकांचे कामदारूय ना, म्हणजे लोकांची कामां कसलीच करूंक ना ही गेली 5 वर्सां. आतां इलेक्शनाच्या नेटान हे उठल्या, गाळी बिळी मारल्यो, एक खोट घातल्यो खंय मशिनाचेर, चालू करिना. आतां मशीन हाडपाक वावुरले आमी आनी चालू करून नाल फोडपाक हे सोदता. हे खंय तरी शेतकाराक आवडोंक ना आनी शेतकाराक लायक जावंक. मांद्रेकारान लमाणी वयर काडले. कोंगुटेच्यो लमाणी येवन खंय ताच्या लोकांक धमकायता. आतांच इतले जाल्यार लमाणी शिवोले पावल्यार कितें जावपाचें? मायकलाच्या ड्रायव्हरा वयल्यान मांद्रेकाराचो बाण. आनी हे सगळे जे लोक आहा पळय हे घाटी, आनी ह्या लमाण्यांक आमचो कोंगुटचो एक लमाणी आहा पळय न्हू, ते खरोच लमाणी, ते आमचे मायकल रोबोची गाडी चलयता तो लमाणी, तो येता आनी धमक्यो दिता आनी ते सांगता नात म्हणटा इनॉग्रेशन करपाक मॅडम येतली म्हणून. आनी सकाळ जवळ जवळ 1 वर आमकां तेंच्यांनी थंय डिस्टर्ब केले. आमचे कार्यकर्ते सारके सगळे रेडी आसले, थंय खूब कार्यकर्ते जमलेले, पूण तरी आसतना एक कशेंच फुडें सरना, चालू करिना. मागीर आमकां निमाणे पुलीस हाडचे पडले. कित्याक आमी शेतकार आनी आमचे लोक आमी हें करता तेन्ना आमकां हो भायलो मनीस येवन आमकां हें कित्याक करप काय म्हणून, हो कोण? तेन्ना पुलिसांनी येवन तेंचे सगळे मोबायल फोन बीन सगळे उखल्ले आनी कोण फोन बी करपाक सुद्दां तांकां येना. दाण्यारूय आतां मॅसेज येयल्ली कितें की सकाळ जाल्यार ते रावल्या, पूण हे ड्रायव्हर बी आहा पळय तेच ना म्हणून ऑपरेटर. म्हटल्यार आतां म्हाका दिसता ड्रायव्हर आमी धाडल्या गाडी. तो म्हाका दिसता आतां पर्यंत ह्या मतदारसंघान अशा पद्दतीची दादागिरी आमचे लोक आमचे शिवोल करपाक खूब उबे रावले, खूब जिखले, खूब पडले, पूण तेंचे नसली दादागिरी केन्नाच करूंक ना. हो भायलो घांटी लमाणी येता आनी तो थंय सकाळी आमच्या फुडल्यान गाडी घेवन येयला, थंय तो तांकां आडयता. थंय आमी इनॉग्रेशन करून गेल्ले, तो येवन बंद करता. ह्या लमाण्यांचे आतां तितकें, फाल्यां आमकां हे लोक लमाणी कितें करतले तें समजना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. कोलवा पोलिसांनी आपाची रोजगार यात्रा सेरावले आडायली. आपान गोंयभर रोजगार यात्रा सुरू केल्या. बाणावले रोजगार यात्रेक परवानगी ना म्हूण पोलिसांची हरकत.
आप म्हणटा रोजगार यात्रेविशीं पुलिसांक आदींच कळीत केल्ले. बाणावले वेगळो कायदो चलता काय म्हूण प्रश्न. शांतिकायेन चलपी यात्रा आडवशात जाल्यार मोठी यात्रा काडपाची आपाची शिटकावणी. स्टॉप हियर. वेली पुलिसेन कित्याक स्टॉप केलो ना? कुंकोळे पुलिसेन कित्याक स्टॉप केलो ना? इतली कॉन्स्टिट्युएन्सी काल हे परमिशन घेवन केला. वाय ओनली बेनावली पुलिस इज स्टॉपिंग अस? सो वाय ओनली बेनावली वी आर बीइंग ट्रबल्ड लायक दिस? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज देयर एनी इश्यू? Can't you see the lines systematically? So nicely we have made. It's not an application is different and getting permission is different. Implementation is different. Your jurisdiction is coming under Goa police. Whatever needs to be done, that will be done through legal process. Through legal process. Just confirming and reverting you back. No problem, sir. And this is the future of Goa. This is the future of Goan politics. ये change goal बघार हम रावपा नाही आणि हम भिपा नाही. असली नाटका जरी केली हम आनी फोर्स घेऊन येतले. आम हाल आणि पायशी माईज लोकां घेवन रॅली करतले. दिस इज अ रॅली विथ अ सिस्टमॅटिक यात्रा व्हॉट वी हॅव डन. आख्खे गोंयभर हे कॉमेस केलो. विथ दिस लेटर वी हॅव स्टार्टेड इन द अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आज हेच कॉन्स्टिट्युएन्सी आम काडयला. आय रिक्वेस्ट वाय इज दिस हॅपनिंग हियर? The so-called MLA has been stopping all what is happening because he doesn't want our youth to grow or to get educated, and this is, you can say, a way of how he's putting a foot on us. पेट्रोल दिशी दिशी वाढत वतले. सरकाराक आणि कंपन्यांक लुकसाण जावंक जायना म्हूण ही व्यवस्था केल्या. आदी 3 म्हयन्यांनी वाडटाले. पेट्रोल GSTत ना, वेटात आसा. सरकाराक जाय तसो प्रेस हालोवंक मेळटा म्हूण ऑल गोवा पेट्रोल पंप ओनर्स डीलर्स संघटनेचो अध्यक्ष परेश जोशी उलयलो. पेट्रोल 150-200 पावूंक शकता. सरकारान खंय उपाय काडचो. ज्या तरेन आतां पेट्रोल प्रायस ठरोवपाची जी पद्दत सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान ठरयल्या त्या पद्दती प्रमाणे क्रूड ऑयलीचे प्रायस वाडले किंवा डॉलराचो प्रायस वाडलो म्हणजे एक्सचेंज रेट वाडलो जाल्यार आपोआप डेली प्रायस वाडत वतले. सरकारान स्वताचें नुकसान जावचें न्हय, ऑयल कंपनीक नुकसान जावचें न्हय म्हणून हो फॉर्म्युला हाडिल्लो आसा. पयलीं कितें जातालें की 6 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी हे टोटल बर्डन ताचेर घालें वतालें. आतां ते दर दिसाचें बर्डन हे कस्टमराचेर घालतात. ताचें कारण अशें आसा की अजून पेट्रोल म्हणटा तें GSTन ना, म्हणजे तें अजून वॅटान आसा. वॅट तांकां केलो की तांकां जाय तसो ताचो रेट बदलूंक मेळटा. ताचेर एक्सायज आसता, ताचेर कस्टम ड्युटी आसता. आज आमचें कमिशन आसा पळय हें अबावट 2%चे जवळ जवळ खंय तरी पाविल्लें आसा. कित्याक कमिशन फिक्स, मार्जीन म्हणटा हांव कमिशन आमकां फिक्स दवरला आनी प्रायसीस वाडत आसा म्हणजे आमची इन्वेस्टमेंट वाडत आसा, रिस्क वाडत आसा. तरी पूण ताणें आमकां आज धान्य विकपी जो मनीस आसा तो सुद्दां 3.5-4% पयशाचेर मार्जिनाचेर काम करता. आनी आतां हो 100 रुपया वाडले, फुडें 150 रुपया जातले, 200 रुपया. हो फॅक्ट आमकां सगळ्यांक एक्सेप्ट करचो पडटलो आनी ताचेर सरकारान कितें तरी उपाय करचो अशी एक नम्र विनंती. गोंयकारांक कॅसिनोनी वचूंक बंदी घालपी जुगार बंदी कायदो 2012चे घटनात्मक वैधतेक आव्हान दिवपी याचिका हायकोर्टान भायर मारली. कायदो भारतीय संविधानान दिल्ल्या समानतेच्या अधिकारा आड म्हूण शुक्र उजगांवकारान आर्ग्युमेंट घाल्लो. जुगार हो मूलभूत हक्क जावंक शकना. गोंयकारांक जुगारांचे व्यसन लागचें न्ही म्हूण हो कायदो केला. सरकाराची ही जाप कोर्टान मानून घेतली. लायटीच्या खांब्यांचेर कसलेच पोस्टर बॅनर लावपाचे ना म्हूण सर्क्युलर काडला आसतना घर मंत्री अमित शाहचे बॅनर पोस्टर कशे लावंक दिले काय म्हूण यूथ काँग्रेसीन चीफ इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियराक घेराव घालो. CE कडेन वाद, तांच्या कडेन जाप ना. सर्क्युलर काडटात मात फाटल्यान कितें चल्लां तें कोण पळयतलो काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रश्न. इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियरा मेळपा आयल्या 1 तारखेक चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरान ऑर्डर इश्यू केल्ली की इलेक्ट्रिसिटीक जे पोल्स आसा सगळे बॅनर्स होर्डिंग्स आसा ती काडून उडोवपाचे. अमित शाहच्या जेन्ना आमी हे सगळ्यांक रस्तो भर जेन्ना इलेक्ट्रीक पोलाक जेन्ना हे पळयता आनी तेका जर आज प्रश्न करीत चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर तो उत्तर दिता पूण मागीर पळयता खंय लेटर एक परमिशन इश्यू करू ना आनी आतां जर तेका आमी डिमांड करीत ते काडून उडय म्हणून आम्ही कोण रे सर आम्ही सिटीजनना राईट ना आमकां आता उत्तर
तुम्ही पावर सत्तेर असं तुम्ही जायते करपा बसल्या ना बीजेपीचे आयकुपा हांगा काय तो कानून फक्त आमदारच लागू जाता सत्तेर बीजेपी असं त्यांच्या गुलाम झाले तुम्ही बीजेपीचे गुलाम झाल्या बॉल घालता सेक्युरिटीचा बॉल घालता किती बॉल विचार मारे तुम्ही पोलीस स्टेशन बरे बरे कोण ना आम्ही सिटीजन गोयकार आम्ही आधार कार्ड तुम्ही त्याचा प्रॉब्लेम आता सॉल्व करतात ना केला आता जर प्रॉब्लेम सॉल्व जाता जाल्यार तुम्ही वयता फोंडेच्या स्नेहदीप युवा मित्र मंडळान केशव देवस्थानात दांडिया धमाल 2021 दवरल्या। आज आणि फाल्यां कोविडाची पुराय खबरदारी घेवन दांडिया धमाल जातलो म्हूण आयोजकांक आदार करपी मोगोचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकार सांगता। एंट्री खंय फर्स्ट कम फर्स्ट। वार्षिक आम्ही लास्ट 3-4 वर्सांपासून दांडिया धमाल करता। त्याच प्रमाणे ह्या वर्सा कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करून आम्ही श्री केशव देवस्थानान ह्या वर्साचो दांडिया धमाल करतले, बट रेस्ट्रिक्टेड एंट्री बरोबर। Powered by Ketan, Dr. Ketan Vatikar, co-powered by Samundar Singh. Timing 7 PM रहेगा शाम के वक्त पे। आम्ही सारखे प्रभू इमेजीक तेकून जे नवे देवस्थान जाला केशव देवस्थान थंय सुरवात जातली। 6:30 सुमार आम्ही सगळे आसतले। 7 सुमार प्रोग्राम थंय चालू जातलो। 7 ते 11 पर्यंत आमची दांडिया चालू आसतली आणि एंट्री ही सगळ्यांक आसतली, पण फर्स्ट कम फर्स्ट बेजीस आसा। थंय एक 200-300 लोक आमचे जातले सहज। तशें करपाक गेल्यार 2000 करपाक मेळटा, पण ते आमकां करपाचें ना, सो आमी लिमिटेड अशें करता। गोयचे पयले सभापती पांडुरंग पुरुषोत्तम शिरोडकारान बरयल्ल्या दैवज्ञ ब्राह्मण कोण कुठून आले पुस्तकाचे प्रकाशन पणजे मिनेझिस ब्रागांजा सभाघरात जाले। उक्तावणाक मुखेल सोयरो म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, मानाचो सोयरो म्हूण मेजर जनरल अनिल रायकार आशिल्लो। भात कापणी जाल्या उपरांत तण शेतकार जाळटात, तशें केल्ल्यान जमिनींतली उपेगी तत्वां ना जाता। त्या भायर ताचो धूर भारतांत 35% फुफ्फुसाच्या कॅन्सराक कारणीभूत थारता म्हूण शेतकी खातें सांगता। हाचेर उपाय म्हूण खात्यान उरिल्लें तण शिस्तीन एकठांय करूंक नवी माखणां हाडल्या। रावंड पॅडी बेलरान खंय तणांची बंडलां करूंक मेळटा। भात जेन्ना कापले उपरांत खुबशे रेसिड्यू उरता, तण उरता आनी कोण शेतकार आसता पळय ताका रोखडेच दुसरे जेन्ना रोप घेवचे पडटा पळय ते टायम खूब कमी आसता। सो व्हेरी इजी मेथड जाता उजो घालप। जेन्ना आमी ते उजो घालता सॉयलाची कितें जे कंडिशन्स आसता पळय नायट्रोजन फॉस्फरस पोटॅशियम सगळे पिड्यार जाता। ते पार्टिकल्स आसता पळय बारीक पार्टिकल्स सारके ते आमचे नाकासून वयता लंग्साक वयता आनी ते कारण 36% ऑफ लंग कॅन्सर आमचे इंडियन आसा पळय हेचे कारणाक जाता। It is called round paddy straw baler, which is used to bundle the paddy straw. Through this works actually the straws are collected and it goes inside the chamber, and there are 12 rollers inside the chamber. It helps to make the bundle, and there is a venting system. Once the straw is completed, then the scale will it will fall down and keep it is the venting will happen and there is a ejection. तण ते गोरवां खावपाक मेळटा आनी गोरवां खावपाक मेळटा मागीर आमकां दूद मेळ्ळें। डेयरी आनी कोणाक थोडे कोणाक गोरवां आहाय तांकां तें दिवपाक कोंता येता। ही आतां हे आमकां गोंयांत जाप करून पळोवपाक खंय मेळना, बट तेंच्यांनी इतलो तोकस करून तो हाडलो फिल्डान आमकां प्रॅक्टिकली पळोवंक मेवलें, ही मोठी गोश्ट। दीन दुबळे आणि आधार नाशिल्ल्यांची सेवा ही खरी देवाची सेवा। असल्या कार्याक राज्यपालाचो सदांच हातभार आसतलो म्हूण राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लेचे उतर।
केपेंचो आमदार मंत्री बाबू कवळेकराच्या आमंत्रणाचेर राज्यपालान फातर्प्या वांतेच्या मिशनरी ऑफ चॅरिटी होमाक भेट दिली. थंयच्या सिस्टरींच्या कामाची तोखणाय केली. Mother Teresa, in fact, she was given the Bharat. So for service to the people is considered as service to the God. Governance fund in the Raj Bhavan, I will give priority for giving it to service like this. And our deputy chief minister helped also. I told him whenever I am visiting here, the facility is different. खास करून सिस्टरी बद्दल म्हाका सांगत दिसता. सिस्टरी हाका जे केअर घेतात म्हाका खूब बरें आतां फादरा सांगे आमचे गव्हर्नरा काय सांगलें की तुमी तुमची केअर कशी घेतात. जे पेरंट्स सुद्दां आमचे कोण आतां बाकीचे लोक जे आसता व्हडले लोक आसता, आमी आमचे आवय बापाचो जितलो केअर घेयना, आमी आमची भुरगीं बाळाचो जितलो केअर घेयना, तितलो केअर तुमचो केअर घेता आमची सिस्टर घेता काय ना. सिस्टर कशी केअर घेतात म्हणजे आमी सदींच रिस्पेक्ट दिवपाचें आमच्या सिस्टरीक, सदींच रिस्पेक्ट दिवपाक आमच्या फादराक, कित्याक ती पळय तेंची आनी फॅमिली कोण ना, तेंची फॅमिली तुमी. समाजाक देणे लागता ते भावनेन कॅम्प कंपनी नुवे बायपास हायवेचेर बायोडायजेस्टर टॉयलेट बांदला. उक्तावणाक आमदार बाबाशान आशिल्लो. टॉयलेट नॉन पॉल्युटिंग आणि इको फ्रेंडली म्हूण कॅम्प इंडस्ट्रियल सर्विसेसाची सीओ उलयली. As part of Swachh Bharat, one of open defecation free and important objective is to have toilet access to everyone, and public toilets is an extremely essential part of this endeavor. So with consonance with the CM, we thought of this idea of having a public toilet for the highways in Goa, because this is the main highway here that passes through Nuve. It is right on the Margaon to Panjim Novem bypass, and the structure is completely RCC precast structure, and we've installed 2 biodigester tanks for it, which works in itself. We do not need any other mechanism for the biodigester to work. We've also installed a sanitary incinerator so that the pad, it doesn't go in the dump. We can incinerate it right at the start point. बीजेपी सरकाराचे 3 म्हयने उरल्यात. गडबडीन खंयचेय निर्णय घेवचे न्ही. फुडले सरकार काँग्रेसीचेच. तेन्ना भूमिपुत्र अधिकारणी बिलाचे कितें ते काँग्रेसूच थारायतली. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन उलयला. कसलोच निर्णय घेवच्या आदी काँग्रेसीन कार्यकर्त्यांक आणि मतदारां कडेन सल्ला मसलत करची म्हूण सार्दिनाचो सल्लो. बाब सावंत, चीफ मिनिस्टर, तुमकां 3 म्हयने उरल्यात. निमाण वेळारें बिल हाडनाकात. दुसरी सरकार जो चड करून काँग्रेस सरकार जो येतलो तांकां एक अधिकार दियात ते मुखारलें बिल हाडपाक. आनी हांव गव्हर्नराक उलो मारतां, please don't give approval to this bill, because in a hurry they will do many wrong things. विसर नाकात, तुमी गोंयकार आनी जें गोंयांक बऱ्याक पडटा तें करात म्हूण हांव तुमकोडे मागतां. वता थंयसर पंचायतांनी हाजेर विरोध मारलेलो आसा. आमकां तुमचे सारके वर्कर जाय आनी तुमचे सारके आमकां वोटरूय जाय. सो हें फकत सांगता हांव आमचे पार्टीक, हें पब्लीक ओपिनियन म्हूण लोक आमचे पार्टीचे दोळे मुखार हांव हाडूंक सोदतां. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौकात मास्क घालात. विस्कळ भोवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.